जाले हांगा खटपा म्हणल्यार राती 2:30 वरांचेर सादारण ते हांगा सुरेश नायक आनी रमेश नायक हेंच्या घराचेर झाड पडल्यार जालें. भायरून पळयत जाल्यार तांचे टॉयलेटीचेर पडला आनी अर्दो पोर्शन घराचेर आशिल्लो. आमी सकाळ फुडें आमची टीम सगळे आयले, म्युनिसिपालिटीचे लेबर, आमचे लेबर आनी फायर स्टेशनाचे ऑफिसर आयले आनी हो सारको झाड कट करून देंवयलो. सुदैवान धरेश्वराचे कृपेन कांयच जीव हानी जावना. कित्याक तो असो पोजिशनार आसा, हेजे व्हडलें झाड आहा, ते खंय पडलेले घरा जरी जाल्यार कितें तरी अनर्थ जातलो आशिल्लो, पूण ते सुदैवान कांय जावना. आनी हे झाड कट करून जाल्ले आसा आनी थोडोसो भाग तो हाजे स्कुलाच्या कंपाउंडारूय पडला. हाजे संडास टॉयलेट सगळे लॉस जाला, 2 टॉयलेट आनी ते कंपाउंड जाल्ले आसा. कोणाक काय जावना ना, कोणाक काय जावना आनी सगळे झाड बीन कट करून आतां व्हडल्या उरला तो कोर्टान आमी व्हरतले. बऱ्या सकाळपासून फोंड्या परिसरात कोसळणाऱ्या पावसान खटपाबान हांगा एक घराचेर झाड कोसळ्ळें. त्याच बरोबर कोणशे निरंकाल हांगा रस्तो खचून गेल्लो आसा आनी आज सकाळीं हावजिंग कुट्टी हांगा एक सेल्फ एक्सिडेंट, एक स्कूटरवालो घसरून पडला आनी इंजर्ड जाल्लो आहा. ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचार करून घरा धाडलेलो आहा. सो सद्याक फोंड्या परिसरांत पावसाचें थैमान चालूच आसा. मंगळारासून चालू आशिल्लें तें अजून चालू आसा आनी मुख्य म्हणजे